गोंयची ग्रामीण उदरगत एजन्सी पातीशेर जाल्या। एजन्सीच्यो येवजण्यो जाल्यात कमी, कर्मचारी कामगार आनी खर्चाचो ताळमेळ बसना। पैशे नाशिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांक नोव्हेंबराचो पगारच पडूंक ना। नातलां तेकिल्ल्यान कर्मचारी काचाबोल जाल्यात। मात पगारा विशीं प्रकल्प अधिकारी वासुदेव शेटयेक विचारल्यार तो फुरफुरता। लोकांचो विशय मिडियाक लागना अशें म्हूण परतें सांगतात। मात सध्या गोंयभरचे 72 कर्मचारी आनी नरेगाचे सुमार 250 कामगार आरडीएक पेलवनात। ग्रामीण उदरगत एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांक नोव्हेंबराचो पगार पडूंक ना। पैशे नाशिल्ल्यान कामगारांचो पगार आडकला। एजन्सीचे 72 कर्मचारी आनी नरेगा येवजणे सकयल कंत्राटावेले सुमार 250 कामगार आरडीए कडेन कामाक आसात। नातलां आयलीं, तातूंतच पगार पडूंक नाशिल्ल्यान कामगार काचाबूल जाल्या। आरडीएत येवजण्यो चालीक लायल्या उपरांत तांचेर 3 ते 6% मेरेन पैशे प्रशासकीय गजालीक वतात। तातूंतल्यान कर्मचाऱ्यांचो पगार काडपाचो आसता। तातूंत केंद्र सरकाराचो आनी राज्य सरकाराचो येवजणे प्रमाण वेगवेगळो वांटो आसता। मात हालीं आरडीएच्यो येवजण्यो चालीक लागनाशिल्ल्यान कामगारांचो पगारय सुटना। म्हूण आरडीएचेर हे पगाराचें संकट आयलां। सुत्रां कडल्यान कळटा त्या प्रमाण नातलां मेरेन पगार मेळपाची आशा ना। कर्मचारी पगाराची वासपूस करपाक म्हूण आरडीएचो प्रकल्प अधिकारी वासुदेव शेटयेक मेळ्यार तो उर्मट उलयता अशें कर्मचारी सांगतात। तुमकां 3 म्हयने सुद्दां पगार मेळ्ळो ना जाल्यार पसून आपूण भियेना अशें तो उलोवन दाखयता। हाचो अणभव प्रुडंटानूय घेतलो। पगार कित्याक जावंक ना हें विचारपाक म्हूण प्रुडंट शेटयेक मेळ्ळे। शेटये मिडिया कडेनूय तेंच करता। तो आमचेरूय फुरफुरलो। पगार कित्याक जावंक ना हो तुमचो विशय न्ही, पगार जावंक ना हें तुमच्या माथ्यार कोणें दिलां। असलीं उतरां ताणें प्रुडंटा कडेन काडलीं। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। ओबीसीक 27% सुवाती राखून दवरपाचो आदेश मार्च 2014 पयलींच काडटले अशें समाज कल्याण मंत्री महादेव नायक म्हणटात। ओबीसीची म्हायती एकठांय करपाचें काम पुराय जालां आनी ओबीसी आयोगाचो अहवाल मेळ्ळो म्हणटकच गोंय मंत्रिमंडळ निमणो निर्णय घेतले। मार्चा पयलीं हो निर्णय जातलो अशें महादेव नायक उलोवन दाखयता। गोंयांत ओबीसी खातीर 27% जागे राखीव दवरपाचो प्रश्न फाटलीं कांय वर्सां गाजत आसा। फाटल्या विधानसभेतूय हो प्रश्न बरोच गाजिल्लो। ओबीसीक 27% सुवाती राखीव दवरपाचो आदेश मार्च 2014 पयलीं भाजपा सरकारच काडटलें अशें समाज कल्याण मंत्री महादेव नायकान स्पश्ट केलें। तो सगळो डाटा पूर्ण पयर नोव्हेंबराक जाल्लो आसा। आतां गेल्या आठवड्याक सीडीपीआरान ओबीसी कमिशन जें आसा ते ओबीसी कमिशना कडेन ते हँडओवर केल्लो आसा, रिपोर्ट जो आसा। आनी तो रिपोर्ट आतां सरकारा मुखार येवपाक जाय, कॅबिनेटान येवंक जाय। तो कॅबिनेटान तो आतां तो प्रोसेस चालू आसा आनी बेगींतल्या बेगीन म्हणजे हें वर्स मार्च सोंपचे पयलीं ते 27% जे रिजर्वेशनाचें उतर आमी दिल्लें आनी हें जें काम जें आसा हें भारतीय जनता पक्षाचें सरकारच करूंक शकता हें हांव सिद्ध करून दाखयतलो। प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी सुशांत पळ। पाडोशें उदका प्रकल्पाचेर फाटलीं 10 वर्सां कामार आशिल्ले 50 तरणाट्यांक सोसायटींत घेवन कायम करची अशी मागणी कामगारांनी केल्या। 3 म्हयने भितर तांकां सोसायटींत घेवपाचें उतर मुख्यमंत्री आनी भौशीक बांदकाम मंत्र्यान दिल्लें। सरकारान तें पाळचें अशें ते मागतात। पाडोशें उदका प्रकल्पाचेर 49 तरणाटे फाटलीं 10 वर्सां काम करतात। तांकां सोसायटीन घेता अशें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आनी भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिल्लें। एक सायडीक हो आमचेर अन्याय जाल्लो आसा की एक सायडीक आमकां गव्हर्मेंट सांगता की तुमकां सोसायटीन घेता म्हणून आनी दुसऱ्या सायडीकसून न्यू भुरगे फ्रेश भितून भरता विदावट एक्सपिरियन्सा शिवाय। आनी आमचे कडेन 8 वर्सां जे कोण आसा तांकां तेंच्यांनी सोसायटीन सांबाळून घेता म्हणून सांगलेलें, पण आयज पर्यंत कांयच करूंक ना। आनी जेन्ना हांगा घेवन विचार जाल्यार ते म्हणटा आमकां कांय खबर ना, आमी कांय सांगूंक ना म्हणटा। आतां हेजे फुडें विचारपाचें कोणाक हो आमचे मोठो प्रश्न पडलेलो आसा। जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां आमचे सॅलरी बद्दल विचारले जाल्यार ते सॅलरी सुद्दां टायमींग आमकां घालिना। आतां आमकां एक मनान असो भंय आसा की आमी जे 49 भुरगे कामाक आसा गेली 10 वर्सां त्या भुरग्यांक इतको एक भंय आसा की हे जे 42 भुरगे जे सोसायटी अंडर घेतलेले आसा तांकां वयर पडोशा प्लांटार हाडून घालून आमकां भायर काडून हो सद्या आमच्या हातून सगळ्यांक मोठो भंय पडलेलो आसा। फाटलीं 10 वर्सां काम करपी कामगारांक पयलीं सोसायटींत घेवचें अशें कामगारांनी मागलां। आमकां थंयसरूच सांगलें आमकां सांगता प्रोसेसूच चालू आहा। 10 वर्साच्या भुरग्यांक जर घेतलो जाल्यार तांचो प्रोसेस चालू करचो पडटा आनी ताका इतको टायम वयता। जाल्यार हे आतां फ्रेश घेता पळय तांचो प्रोसेस रोखडोच जाता इतके फास्ट आनी आमचो 10 वर्सां 8 वर्सां आहा तांचो प्रोसेस फास्ट जायना। प्रुडंटा खातीर उदय परब। घेवया एक वेवसायीक